प्रदीप काल तुम्ही सीएमाकडे गेले, एक मेमोरंडम दिलो टॅक्सीकारांचेर. त्यांचे म्हणणे आहे की तुम्ही कॉन्फिडन्सान घेनासतना तुम्ही स्वता एकलेच गेले आणि दिवन येयले आणि वांगडा कलंगूटचे आमदार मायकल लोबोक तुम्ही फोटवान घेतले. आणि जसे मिडियाचेर आतां येयला पळय की कलंगूटचे आमदारूय भितर शामील आहा तुमच्या वांगडा म्हणून, कितें मॅटर सगळो? पळय काल जो हे दिला रिप्रेझेंटेशन पळय ते लॉंग पेंडींग इश्यूज पळय आहा पळय कितें टॅक्सी आनी एग्जिक्युटिव्ह तेंच्या भितर ते एका व्यासपिठाचेर येवपाक एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करची आनी जे कितें पळय रेट युनिफॉर्म करपाक जाय किंवा आनीक कितें पळय गायडलायन्स आहा त्यो ते फॉलो करिना एप एग्रिगेटर ते इश्यू सॉर्ट आवट जावचे म्हणून म्हणजे स्मूथ वचपाक बिजनस. आयज प्रायवेट टॅक्सी ऑपरेटर आहा पळय ते सगळे सफर जाता आनी तेंची मोनोपॉली चालू आहा बिजनसाक एप एग्रिगेटराची. ते रिजॉल्व जावचे कित्याक गव्हर्मेंट डायरेक्ट सांगता क्लियर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सांगता, चीफ मिनिस्टर सांगता गोवा मायल्स आनी गोवा टॅक्सी एपा खंयच्याच परिस्थितीन बंद करचे ना म्हणून. बाकीचे पळय जे आतां इकॉनॉमिकल कॉम्पिटिशन आहा भितर रेट फॉलो करिना आनी कितें हे इश्यूज खंय तरी सॉर्ट आवट जावन सगळ्यांक रिलीफ मेळची. हेका लागून आमी ते रिप्रेझेंटेशन दिल्ले कोऑर्डिनेशन कमिटी करपाक. जर तर ते टॅक्सी ऑपरेटर जे आहा पळय तांकां जर ते मान्य ना जाल्यार फाल्यां सीएमाक सांगता की ती कमिटी करपाची गरज ना, तितून व्हडलें कांय ना सांगून काबार करता. मान्य ना हो तुम्ही आता म्हटलं, पण जेन्ना तुम्ही सीएमाकडे वचपाचे मार्गाचेर आसले सगळें ड्राफ्टिंग करून तेन्ना तुम्ही कॉन्फिडन्सान तांकां घेवंक ना? एक प्रश्न जालो. दुसरो कंटिन्यू करता प्रश्न. तशें सर आयकून घ्या. टॅक्सी ऑपरेटर म्हणून म्हाका जे दिसताले पळय ते तितून हांवें मांडलेले आनी ते सगळ्या टॅक्सी ऑपरेटरांच्या इंट्रस्टानूच आसले. कित्याक हांव आजुनूय तुका सांगता पळय आतां सुद्दां तेंच्यांनी इश्यू काडले कितें की रेट युनिफॉर्म जावंक जाय. रेट सरकार काय तेंच्या बद्दल कितें आयकपाक सोदिना कोणाचेर म्हणून खंय तरी एक कमिटी जावन त्या कमिटीन ते इश्यू रिजॉल्व जावपाक एक लास्ट ट्राय आसली. हेच्या आदी आमी लोक आयुक्तान सुद्दां कंप्लेंट घातलेली गोवा मायल्साचेर ते इलिगल आहा बंद करचे म्हणून. गोवा मायल्स शेवटी लोक आयुक्तानूय ती कंप्लेंट क्लोज केली आनी तेच्या फाटल्यान कितें आहा तेचें म्हणणें कितें आसलें की गोवा मायल्सान जे पळय लोक आहा पळय पोट भरता पळय ते गोंयकारूच आहा. फाल्यां जर आमी ते जर गोवा मायल्स बंद केले जाल्यार जवळ जवळ 3-4 हजार लोक परत आमचेच लोक पळय आहा गोंयकार ते उपाशी पडटले म्हणजे त्यांचो वेवसाय वयतलो म्हणून तेणी ती इन्क्वायरी थंय क्लोज केली. आतां ऑप्शन पळय कितें आहा पळय तो कांयच उरनासलो म्हणून ताका लागून ती कमिटी करून मागली. बरें, एक प्रश्न जालो. दुसरो प्रश्न, जेन्ना फोटवाचेर मायकल लोबो रावले पळय तेन्ना ही गजाल तांकां खबर आसली मेमोरंडमाचेर कितें बरयलां आनी कितें ना तें? मेमोरंडम आमी वाचूंक ना. ही आमचो सुदीप बाबा इज आवर फ्रेंड. ही इज देअर फॉर ऑल द स्मॉल बिजनेसमॅन, स्मॉल टायम पीपल हू आर एग्रीव्ड. तेंच्या खातीर तो वावुरता. ताका आरटीआय एक्टिविस्ट म्हणो, ताका आनी कितें म्हणो, ताका खूब नांवां आहा. सो ही इज हेल्पिंग द कॉमन मॅन. ताका अशें दिसलें की आपूण हेल्प करता ह्या इश्यूवाचेर. तो मेमोरंडम घेवन येयल्लो आनी जेन्ना आमी ताका मेमोरंडम दिलें काय तेणें आमकां एक्सप्लेनूय केलें मागीर हो मेमोरंडम असो आहा. बट वी नेवर न्यू दॅट आमचे जे टॅक्सी भाव आहा तांकां खबर ना म्हणून ही गजाल. सावथाच्याकूय खबर ना, नॉर्थाच्याकूय खबर ना. एक मातशें मिसकम्युनिकेशन जालां की तांकां पयलीं दाखोवंक जाय आसलें, सांगूंक जाय आसलें. एक तांकां कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आसलें की ऑल द टॅक्सी युनियन्स ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा हे मातशें फाटीं उरले सांगपाक. हें सांगूंक ना, हें कोऑर्डिनेशन जावंक ना. तेणें दिला तो आतां सांगता आय वील विथड्रॉ इट. सो इट इज ओके. पण तांकां कशें कितें जाय फुडें तेणी आपलेच कितें आहा तें बरोवन दिवनूय सीएमाक. इफ वर्क्स आउट वी आर ऑलवेज देर, वी आर ऑलवेज सपोर्टिंग आवर टॅक्सी ब्रदर्स हू आर इन दीस बिजनस. ते आपले लोन काडून ती टॅक्सी घेता आनी चलयता. आतां हिंगा मोठो व्हडलो वाद जाल्लो आहा ते कॅब एग्रिगेटर आनी लोकल टॅक्सी ओनर हेंचे भितर ही झगडी चालू आहा. हे हिंगासर रावता क्यू सिस्टमान आनी ते येता डायरेक्ट आनी कस्टमर घेवन वयता. सो हे हिंगा खंय तरी हेचेर एक फायनल डिसिजन जावपाची गरज आहा. कित्याक हे मुंबय, महाराष्ट्रा, पुणे, बेंगलोर आमी पळयलां हें चलता. कित्याक लोकल लोक थिंगासरलो कॅब एग्रिगेटर ऑनलायन आपयता. हिंगासर अशें जायना. भितरचो खंयचोच मनीस कॅब एग्रिगेटराक आपयना, मयेचोय आपयना आनी थिवीचोय आपयना आनी म्हापशेचोय आपयना. खाली जे बिजनस जे आहा
is only from Dapolim Airport, Mopa Airport, Thivim Railway Station आणि मडगाव रेल्वे स्टेशन हिंगासूनच बिझनेस हॉटेलांनी येवप हॉटेलांसून बिझनेस परत हिंगा एअरपोर्ट आणि और साइट्स हिंगांक वचप देर इज नो अदर बिझनेस विच इज हॅपनिंग फ्रॉम द लोकल सगळे लोकल आमचे गोंयान लोक रावतात तेंचे कडेन 2 व्हिलर आहा तेंचे कडेन आपली ओन 4 व्हिलर आहा अशी दुसरे स्टेटीन ना दॅट इज वाय आमी रोड कितले व्हडले केले जाल्यार आमकां गाडयो इतल्यो दिसता कित्याक आमचे जे एक इंडियेक हायेस्ट नंबर ऑफ व्हेकल्स रजिस्टर्ड इज एज पर द स्टेट कॅपॅसिटी आमची हायेस्ट आहा गोंयान हायेस्ट आहा 4 व्हिलरी गोंयान हायेस्ट आहा 2 व्हिलरी इज बिकॉज एवरी हाऊस होल्ड हॅज गॉट अ व्हेकल सो तांकां कॅब एग्रिगेटराची गरज ना कॅब एग्रिगेटर कोण सोदता कोण हिंगा नेवो येयला ट्युरिस्ट येयला कोण बिझनेसमॅन येयला हिंगा कितें तरी बिझनेस मिटिंग्सांक येयला तेच सोदता सो ती हो वाद तेंचे भितर जो जाता लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर जे हिंगा बसल्या हे आमचे लोकल भुरगे हिंगासरले हे गांवचे भुरगे वा दुसरे गांवचे भुरगे पेडणेचे भुरगे मांद्रेचे भुरगे शिवोलचे भुरगे अंजुना वागातोर शेपराचे भुरगे हेंचे भितर आनी जे कॅब एग्रिगेटर आहा एक 2 जाण आहात तेंचे भितर ही जी झगडी जाता एवरी सेकंड डे जी झगडी जाता हॉटेलाच्या एंट्रन्साचेर हें काबार जावपाक जाय खंय तरी म्हणजे दीस इश्यू दीस प्रॉब्लम हॅज टू बी रिजॉल्व हे रिजॉल्व जायना जाल्यार तेंचे भितर झगडी जायत आसतली ते येतले तो रावतलो आपले भाडे व्हरपाक आनी त्याच टायमार कॅब एग्रिगेटर येतलो आनी तेच भाडे जो तो व्हरपाक आहा तो घेवन वयतलो आनी थिंगा केस्तांव स्टार्ट जातात थिंगा आर्ग्युमेंट स्टार्ट जातात आनी कस्टमर शूड नॉट सफर इन दीस आर्ग्युमेंट एंड दॅट इज वाय गव्हर्मेंट ऑफ द डे हॅज टू सीट टुगेदर वीथ आवर लोकल टॅक्सी एंड कम आउट विथ अ सोल्युशन ऑन दीस इश्यू तेका सोल्युशन ना आमी आधी सांगलेलें की जे हॉटेलांनी आहा थिंगा त्यो गाडयो येवंक दिवंक पारना आतां खंयचे प्रास आहा बीच आहा रेस्टॉरंट आहा ज्या जाग्यार क्यू सिस्टम ना थिंगा येयल्यार जाता म्हणून कॅब एग्रिगेटर सो तो कशें बंद जातलो कितें सोल्युशन आहा सोल्युशन येवपाकूच जाय न्हू हांवें सांगलां पळय तशें आतां सगळे लोकल टॅक्सीवाले म्हणटा वी आर नॉट रेडी टू जॉइन एनी ॲप सर्वीस सो देर हॅज टू बी सम अदर सोल्युशन बट सोल्युशन हॅज टू कम आता हितून खुबशे जाण घुसपट घालपाचे प्रयत्न करतात वी आर ऑलवेज देर इन सपोर्ट ऑफ द लोकल टॅक्सी वी आर ऑलवेज सपोर्टिंग बिकॉज दे आर आवर लोकल पीपल हू have not taken employment card to join some government agency as a employee or they are not doing any other business they are purely into this taxi business एक व्यवसाय खंय तरी जर तेंच्यांनी आपलो ॲप जर जॉईन जाले व तेंच्यांनी आपलो ॲप काडलो जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता आपलो ॲप काडलो म्हणजे आतां कितें आहा इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर जो तर ॲप ऑन करता खंयचे ॲपा वयरसून आपयता ते येतले सो क्यू सिस्टम हुंया थिंगा ॲप उपकारना हे म्हाजें मत इफ यू आस्क मी पर्सनली आतां म्हाज्या हॉटेलान क्यू सिस्टम आहा आनी रेट्स फायनल आहा दीज आर द रेट्स गव्हर्मेंट नोटिफायड रेट्स थिंगा जर तर ॲप एग्रिगेटर येयलो जाल्यार तेंचो बिझनस गेलो आतां सेम एक रेस्टॉरंटान कस्टमर आहा तेणे ॲपार आपयले थिंगा ॲपार वचोंकूच जाय कित्याक थिंगा टॅक्सी ना बीचार टॅक्सी ना आतां हॉटेल्स आहा प्रास आहा कांदोली प्रास आहा आमचो एक कलंगूट प्रास आहा शांतादुर्गा कडेन एक बागान प्रास आहा हे प्रासाचेर सगळे टॅक्सी आहा लागलेले आहा लोकल टॅक्सी थिंगासर कॅब एग्रिगेटर येवन जर तर व्हरत जाल्यार तेंचो बिझनस गेलो सो देर आर पॉयंट्स वेर दीस सोल्युशन कॅन कम टू दीस प्रॉब्लम द ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर शूड रिमूव सम टायम फ्रॉम देअर वर्क म्हणटा पळय थंय म्हणजे तेंचे बिझी शेड्यूल आसता तेंचो सकाळीसून सांज मेरेन ते काम करता तितूनसून टायम काडीत जाल्यार हें म्हाका दिसता हें रिजॉल्व जावंक शकता जो सुदीप बाबाचो आयज मांडलेलो तेणें तो हेतून ते सोल्युशन हाडपाचो प्रश्न जे हिसपान तेणें आयज म्हाका आतां आमकां सांगलें ते तो सोल्युशन हाडूंक सोदता पूण तितून तेंकां कॉन्फिडन्सान घेवंक ना ते खातीर आमचे लोकल टॅक्सी ओनर्स आनी ड्रायव्हर्स हे बेजार जाता सो तेंचे भितर हांवें सांगलां तुमचे भितर तुमी केस्तांव करिनाका ते रिजॉल्व तो म्हणटा आपूण विथड्रॉ करता बट दीस प्रॉब्लम नीड्स अ सोल्युशन
कितलो तेंप म्हणून आमी हे लांबयत रावतले आनी कितलो तेंप कस्टमरा फुडल्यान झगडी जातली. तेंच्यांनी जो प्रश्न मांडलो तो सारको आसलो तो सीएमा मेरेन. सी आय हॅव नॉट रेड इट, हांवें वाचूंक ना तो. सो तो जे हिसपान तेणें आतां सांगला की ती कॉर्डिनेशन कमिटी काडूंक सोदता, बट दे आर नॉट एग्रींग टू सीट विथ द कॅब एग्रिगेटर अशें एक तितून हीच आहा. तो पळोवया कितें जाता तें. सुदीप जो तुम्ही प्रश्न मांडलेलो पळय तो सारके आसले ना पूण एक्चुली चांगले न्हू तुका सोल्युशन काडपाकूच न्हू. रस्त्यार इजिला नाका एक व्यासपीठ आतां पळय बस ऑपरेटर म्हणून आमचे आनी कदंबाचे सदांच क्लॅशीस आसताले टायमींग हेका तेका लागून आमी गव्हर्मेंटा कडेन तीच कॉर्डिनेशन कमिटी मागली. डायरेक्टर जज कोर्ट त्या कमिटीचो आनी कदंबाचे ऑफिशियल आसता MD GM आनी आमचे ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर आसता प्रायवेट बस ऑपरेटर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल आसता. जे कितें इलिगल चलता ते कदंबाचे आमी थंय मांडटा किंवा आमचे कितें जाता ते थंय मांडटा आनी एमिकेबली थंय इश्यूज कितें आहा ते रिजॉल्व जाता आनी बरे भाशेन ते चलता. पूण त्याच ग्रावंडाचेर कितें आहा हे सगळे रस्त्या वयले किजिला खंय ना खंय बंद जाय. कित्याक गव्हर्मेंट डायरेक्ट सांगता CMूय सांगता आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ह्या प्रत्येक फावटी CMा कडेन गोवा मायल्स बंद कर हे मागणी चालूच आसता. आतां पेडण्या पयर एजिटेशन जालें तेंची मागणी कितें आसली गोवा मायल्स बंद कर. सरकारान ती सोडून बाकीचे 5 कितें आहा ते तेंच्यो मागणी मान्य केल्यो आनी मुख्यमंत्री तो डायरेक्ट सांगता गोवा मायल्स खंयच्याच परिस्थितीत बंद जावचे ना. म्हणटो हे आतां पळय किजिला आतां कितलो तेंप चलतली तेका लागून हे सगळे मुद्दे भितर घातलेले. आतां नोटिफिकेशन आहा गव्हर्मेंटान नोटिफाय केला ते नोटिफिकेशन इम्प्लिमेंट जायना म्हणजे कितें आमी ते पाळटा आमी त्यो रेटी मारता नोटिफिकेशनातले ते कमी मारता नोटिफिकेशनाचें वायलेशन करता म्हणून हे आतां नदरेक हाडपाक एक व्यासपीठ जाय आनी ते व्यासपीठ म्हणून हे मागलेले. तुम्ही डिस्कशन कित्याक करूंक ना एज व्हडलो डिसिजन आतां टॅक्सी ड्रायव्हरांचे कडेन? म्हाका दिसलेलें तांकां ते बऱ्याक करता म्हणटकूच सगळ्यांक मान्य जातलें. पूण एकट्याचो नासलो न्हू पर्सनल न्हू कितें तें तुमी डिस्कस करूंक जाय न्ही युनियना कडेन. सोडून घाल आतां कळ्ळें न्हू. जर तांकां जाय जाल्यार मागतले. इश्यू रिझॉल्व झाला मी आणि आता आणि मीडिया दुसऱ्या भाषेन आणि उलयना. सांग आते हे मुखेल भाऊ झाले मरे मित्र बोलता तो आता मित्र Vedi, era lì che vuoi